बीजेपीन विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। गोंयभर महासंपर्क अभियान करपा खातीर पक्षान सोमारा कार्यकर्त्यांची बसका घेतली। वट्ट 36 मतदारसंघां भितर महासंपर्क अभियान राबोवपाची तयारी बीजेपीन केल्या। ताका लागून हो पक्ष युती करनासतना वेंचणूक लडोवपाची तयारी करता हें आतां सिद्ध जालां। फक्त नुवें, वेळी, बाणावली आनी कुडतरे ह्या 4च मतदारसंघांनी बीजेपी महासंपर्क अभियान घेवचें ना। हे गोवा विकास पार्टी आणि अपक्ष आमदारांचे मतदारसंघ। महासंपर्क अभियान जे आमी सुरू करतात गोंया भितर 23 तारखेक जुनाच्या सुरू जातलें ते 6 तारखेक सोंपतलें। 40 मतदारसंघांनी पयलीं 11 ते 19 तारीख पर्यंत 40 मतदारसंघाच्यो बैठकी ठरयल्या, जे आमी 4 लाख मेंबर केल्यात गोंयान। तांकां परत एक फावट जे आमचें राष्ट्रीय अध्यक्षाचें पत्र, केंद्र सरकारची उपलब्धी, गोंय सरकाराची उपलब्धी आणि भारतीय जनता पक्षाची फाटली हिस्ट्री, त्या शिवाय एक 40,000 सुमार मेंबर अशे आसा आमचे कडेन की ते ऑनलायन जाल्या, म्हणजे आमी तेंचे कडेन पावूना। ऑनलायन मेंबर 1800 हें करून ते जाल्ले, तेंचे कडेन आमी वतले। ऑगस्ट म्हयन्यान प्रत्येक मतदारसंघाचे एक 150 जाणांचे कार्यकर्ते, किमान मिनिमम 150, एक दीस ते रावतले सगळे कडेन। प्रत्येक मतदारसंघाचो वेगवेगळो एक अभ्यास वर्ग, म्हणजे एक कॅम्प टायप आसतलो, म्हणजे एक शिक्षण वर्ग, तांकां सगळी म्हायती मेळटली। बीजेपी जनसंघ कितें, कित्या खातीर भारतीय जनता पक्ष स्थापन जाला, नवीन कार्यकर्त्याक ट्रेन करपा खातीर। सादारण सालसेतीन 4 मतदारसंघ एकडी करताले एकूच कडेन, वेळ्ळी, कुडतरी, नुवें आनी बाणावली, 4 मतदारसंघ एकडी करून तांचो एक, म्हणजे जवळ जवळ 36 हें जाता। झेडपी वेंचणुकेच्या दिसा सावन सांगे मतदारसंघात लोकांचे उदकाक हाल चल्ल्यात। पीडब्ल्यूडी मंत्री हे मुद्दम करता म्हूण बीजेपीच्या आमदार फळदेसायान मंत्री ढवळीकाराचेर आरोप केला। जायका प्रकल्पाचें काम खंय कशें चल्लां। साळावले धरणाक जमनी दिल्लो गांवूच खंय उदकाक पातीशेर। जायकाचो लोकांक फायदो जावचे परस लुकसाण चड। सत्ताधारी आमदार सुभाष फळदेसायान जायका प्रकल्पाच्या कामांचेर टिका करतना पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर सुडाच्या राजकारणाचो आरोप केला। जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलाक तर आमकां उदकाचो दुष्काळ आसता आणि अशा परिस्थिती भितर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हे फक्त संपूर्ण गोंया भितर दिवपाचे पळयता, सांगे सोडून। कारण हो सांगे म्हाका खबर ना की म्हणजे जिल्हा पंचायती इलेक्शनाच्या दिसान पसून उदकाचे सगळे बंद जाल्ले आणि म्हाका खबर ना तांचो आदेशय आशिल्ले काय म्हणून लोक सामके चवतायताले गांवांत गेले नंतर। आणि अशीच परिस्थिती दवरून कदाचित राजकारण कसले खेळटा म्हणून म्हाका खबर ना। आमी सांग्यावेल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांनी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयिल्लें आसा आमी जयकाचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट जावपाक कशेंच दिवचे ना जो पर्यंत आमच्या 7 पंचायती भितर 24 तास उदक मेळना तोपर्यंत। सांगेकारांनी गांवाक आनी गोंयाक उदक मेळचें म्हूण जायका प्रकल्पाक जमनी दिल्यो। प्रकल्पाचें काम सारकें ना। गटारावेल्यान रोबल आनी गटारा कुशीक माती तश्शी साणिल्ल्यान पावसाक त्रास जातले म्हूण लोक बोवाळ मारतात। काम सारकें नाशिल्ल्यान रस्तेय काबार जाल्यात। पंचायत आनी लोक मेळून जायका आड पुलिसां मेरेन पावले, तरीकूय कांयच जायना। तांकां मॅक्झिमम तेंचे कडेन 2-3 मिटींग घेतल्यो, तांकां आपयलें, पंचायतीक आपयलें, तेन्ना नंतर तेजे ग्रामसभे ठरावा प्रमाणान तेंचे FIR फायल करपाक लेटर केलें। थंय तांकां PIN आपयलें, तांकां सगळी जी सर्वे केली, जी खंय खंय काम तेंगे पेंडींग आसा, खंय अर्वट आसा, आनी तेजे नंतर FIR करून सुद्दां किंवा तेंचे आमी हें करून सुद्दां ते कांयच तेजी दखल घेयना। म्हणजे अशें दिसता की ताका कोण विचारपी ना अशें तांकां दिसता की फाल्यां तांकां वयल्यान कांय इन्स्ट्रक्शन मेळना अशें दिसता की आमी इतकें तांकां फॉलोअप करून पेपरार येता, मिडिया हितून सगळे आपले प्रयत्न चालू आसा की काम हे वेवस्थीत जावचें अशें म्हणून प्रत्येक लोकांची समस्या। पूण जे पर्यंत हायर ऑथॉरिटी तांकां एक स्ट्रिक्टली तांकां इन्स्ट्रक्शन दिना, म्हाका दिसना की हें काम टायम बाउंड भितर जातलें किंवा हे आनी फुडलेले 1-2-3 वर्सां तरी चडूच जाय पडटलें अशें दिसता। बीजेपी मगोचे युती सरकार गोंय चलयता। पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचेर आरोप करपी आमदारय सत्ताधारीच। आमदार मंत्र्यांच्या कोपुसावांनी सध्या सांग्यावेल्या लोकांक उदक ना तेन्ना जायकाची कामाय जाग्यार पडनात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। शिक्षणीक संस्थांक स्कुलां खातीर नव्यो साधन सुविधा उब्यो करूंक रीण आनी निधी येवजणे खाला सरकारान सुमार 14 कोटी वाटले। 9 शिक्षणीक संस्थांनी शिक्षणीक उदरगत महामंडळाचे येवजणेचो आदार घेतला। येवजणेक 40 शिक्षणीक संस्थांनी अर्ज केल्यात। शिक्षणीक संस्थांक रीण तशेंच फंड दिवंक EDC कडच्यान सरकारान रीण घेतलां।
ह्या येवजणेखाला 4 स्कुलां, 4 हायर सेकंडरी आणि एका प्राथमीक शाळेन आधार घेतला. येवजण घेतले जाल्यार सगळे सोपस्कार पुराय करचे म्हणून उरिल्ल्या शिक्षणीक संस्थांक सांगला. सरकारान हे EDC कडल्यान कर्ज घेतला, हे आमी लक्षांत दवरूंक जाय. 11% कर्ज घेतला EDC कडल्यान आणि भितरले जी अमावंट डिसबर्स करतात भितरले 50% अमावंट आमी सबसिडीच्या रुपान दितात आणि उरलेले 50% अमावंट वी विल बी रिकवरींग इन अ पिरियड ओवर अ पिरियड ऑफ 15 years. व्याज मुक्त दितात ते. ह्यो 9 आनी त्यो 4 40 फक्त 13 स्कुलांनी डॉक्युमेंट्स कन्स्ट्रक्शन हे सगळें जें आसा तांचे थोड्यांक सांगलां आमी तुमी सुरू करा, तुमकां पेमेंट करता आमी अशें म्हणून. आनी बाकीचे उर्वरीत शाळा ज्यो आसा तांकां आमी एकदां रिमांयडर धाडलो की ह्यो फॉर्मेलिटीज तुमी कंप्लीट करपा जाय जाल्यारूच तुमकां ते पयशे मेळटले अशें म्हणून. जाल्यार 2दा रिमांयडर करून सुद्दां अजून फॉर्मेलिटीज तांच्यांनी कंप्लीट करूंक ना. कॉलेजाच्या संदर्भातय बी अशा प्रकारचे एक वेगळो प्रकारचो एक उपक्रम येता थोडे दिसां भितर, जातून आमच्या गोवा युनिवर्सिटीक सादारण 20 कोटी मेळटात आणि गोंयच्या जवळ जवळ ज्या ज्या कॉलेजाक नॅकाचें एक्रेडिटेशन आसा अशा दरेक कॉलेजाक 2-2 कोटी रुपया केंद्र सरकार दिता आणि हे 20 कोटी केंद्र सरकार दिता, पण तातूंत भितर 35% वांटो जो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाचो आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. स्कुलां सुरू जालीं. नवे शिक्षणीक वर्साचो सोमार पयलो दीस. 2.5 म्हयन्याची सुटी सोंपून गोंयभर भुरगीं शाळेंत आयलीं. अंदू 4 जुनाक शाळा सुरू जावपाची ती सरकारान मान्सून फुडें गेल्ल्यान 8 तारखेर केली. पयले दिसा पावसान सुसेग घेतिल्ल्यान भुरग्यांचो शाळेचो पयलो दीस तातले तातूंत उमेदीन गेलो. कांय जाण नवे फ्रेंड सर्कल, नव्यो टिचरी मेळटल्यो म्हूण उमेदीन. कांय जाणांक फुडल्या क्लासींत प्रमोट जाले म्हूण उमेद. कांय जाणांक नवे विशयांची उमळशीक. सोमारा शाळेचो पयलो दीस. फाटले 2-2.5 म्हयने रित्यो आशिल्ल्यो गोंयांतल्यो सगळ्यो शाळा सोमारा भुरग्यांनी परत गजबजल्यो. नवो युनिफॉर्म, नवी पुस्तकां, नवे जोते, नवे टिफिन बॉक्स, नवे दप्तर घेवन शाळेंत वचपाचो उत्साह. मिड डे मिलाचो मेनूय बदलता. शाळेंतले फ्रेंड सर्कल परत मेळटले म्हूण भुरग्यांक उमेद. बाकी वर्सभर अभ्यास आसा तो आसाच. स्कुलाचो पयलो दीस म्हणटकच सगळ्याच भुरग्यांक खूब उमेद आसता. इश्कोलान सगळेच नवीन आसता, तांकां बुकां नवीन आसता, टिचरी नवीन आसता, फ्रेंडां नवीन नवीन मेळटा. आज पयलो दीस म्हणटकच आमी तांकां टायम टेबल दिता, टिचरी वतात सगळ्यो क्लासींनी. आज फक्त पयले 4च पिरियड आसता आनी इश्कोल 10-15 सुट्टले आज. First day, but it's truly we are in 10th, so obviously first day only teacher started telling us about all the exams and all. So just first day, instead of becoming an excitement, become just now the opposite. We can spend our time with our friends rather than sitting at home. You just get boring at home. All the teachers are not expecting us to study really hard. We are very happy. In fact, you just get to talk to them, spend a lot of time rather than sitting idle at home. So my plan will be to clear the 9th with a good marks. आज आमच्या स्कुलाचो पयलो दीस. म्हाका खूब न्यू फ्रेंड्स गावली आनी नवी क्लास, नवी टिचर, सगळे नवे नवे. आनी आयज हांव खूब खुश आसा की आमचें स्कूल स्टार्ट जालें. कितें खूब मजा केली आतां स्कुलाचो पयलो दीस आनी म्हाका न्यू टिचर मेळ्ळी, न्यू फ्रेंड्स मेळ्ळी म्हणून हांव खूब खूश आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.